नमस्कार. आयच्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय असा की प्रचार सुप्पाक पावला, पण प्रचाराच्या ह्या काळा भितर जे लोकांचे मुद्दे, लोकांचे प्रश्न डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले ते खरेंच ह्या प्रमुख राजकीय पक्ष आनी उमेदवारा कडच्यान जाल्यात काय कितें. आनी आज जेन्ना आमी ह्या खिणाक उबे आहात तेन्ना प्रचाराचो रंग आनी निवडणुकीचें चिन्ह कशें दिसता हाजेर आमी भासाभास करतात. तीन मानसता, तीन संपादक आहा म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात ते लोकमताचे संपादक राजू बाब नायक, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर दैनीक हेराल्डाचे संपादक राजेंद्र बाब देसाय, स्वागत. राजू, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. प्रचार पयलो दिसता ज्या एक लोकांच्या प्रश्नाक राजकीय पक्षांनी घेवन ताचो उहापोह जावन ताची चर्चा जावन ते प्रचारा भितर येवपाक जाय, ते जालां काय अपयशी ठरल्यात? अपयशी ठरलं. हे काम विरोधी पक्षांचे असता आणि ताचे खातीर एक संघटना लागता, एक प्रचाराचे एक वेगवेगळी जी पळय तुमचे कडेन आयुधां ही जाय पडटात. काँग्रेस मिजरेबली फेल्ड. फाटले 5 वर्सांचे मधू सरकारचे कारकीर्द जर पळयत जाल्यार ती बरी ना. म्हणजे लोकांक अशे किळसशे आयल्या वेगवेगळे तरेन. मायनॉरिटीचेर ज्या पद्दतीन आरोप जाता, ज्या पद्दतीन फकत तोंडाची वाफ सोडून विरोधकांक काबार करपाचो प्रयत्न जाता, सामको सकयल्या लेवलाचेर येवन. म्हणजे BJPचे सदांच अशें आसता, सरकारान जरी आयले ती विरोधी पक्षान राविल्ल्या भशेन काम करतात आनी हे फक्त तोंडाची वाफ घालप अशे लेवलाचेर. गोंयान जवळ जवळ 2 वर्सां वयर जाली सरकार आसा, सरकाराचें अस्तित्व जाणवना. अशे वेळार काँग्रेसीन आनी कितलेशे विशय, बेरोजगारी धरून ते मायनींग धरून ते टुरिजमाचे इश्यूज, पर्यावरणाचे इश्यूज, हे सगळे इश्यू अशे खतखत्तात. खरें म्हळ्यार इलेक्शनान भितर ह्या सगळ्या असंतोशाचे मतान भितर परिवर्तन करपाचें काम विरोधी पक्षाचें आसता. काँग्रेसीचो प्रचार चलता पूण सामकें कॉलेजीचें इलेक्शन लढनात तशे तरेन दिसता. सार्दिनाचो कांयच, सार्दिन येतलो इतलेंच जालां, लोक ताका मतां मारतले. मतां जाय न्ही लोकांक. तुवें तशे तरेन एक जागृती करप आसता. इलेक्शन म्हळ्यार फक्त कोण तरी जिखून येवप न्ही, एक राजकीय वातावरण लोकशाहीक अनुरूप अशें निर्माण करप, लोकांक सजग करप, लोकांचे भितर जागृताय करप, हे सगळे मुद्दे खूब इम्पॉर्टंट. काँग्रेस आनी विरोधी पक्ष फेल्ड. राजेंद्र बाब, कितें दिसता की जे मुद्दे येवपाक जाय तांचे जर म्हणणें की विरोधी पक्षांचें काम आनी विरोधी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला. सत्ताधारी पक्षाचो जर प्रचार पळयलो तो तरी तुमकां नेटान चल्लो असो दिसता? सत्ताधारी पक्ष हो संघटनात्मक हाजेर स्ट्रॉंग आसा. BJP केन्नाय तो विरोधांत आसूं नाल्यार सत्तेन आसूं, तो ताची संघटना ही खूब मजबूत आसता आनी खूब काम जे शिस्तबद्ध आनी सूत्रबद्ध ज्या पद्दतीन म्हणटा तशें तांचें काम चलत आसता. म्हाका ह्या वेळार राजू बाबान जशें सांगलें की कांय मुद्दे आनी जे जोरकसपणान मांडपाक मेळटाले. फॉर एग्जाम्पल खणीचो मुद्दो भायर ज्या पद्दतीन जो जाला, आवाज जाला सगळे कडेन, तसो प्रत्यक्ष त्या मतदारसंघात ताचो आवाज जाला काय कितें ह्या बद्दल म्हाका स्वता दुबाव आसा. लोक नाराज आसा अशें म्हणटा, पण लोक जर नाराज आसा ती नाराजी खंय तरी जो कोण उबो रावता निवडणुकीक ताणें ती लोकां मदीं चॅनलायज करपाक जाय. ती खंयच दिश्टी पडना. आनी ओवरऑल जे नॅशनल इश्यूज आसा, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा निवडणुकीक जे नॅशनल इश्यूज आसा ते इश्यूज त्या सभांनी त्या कोपरा बैठकांत म्हणा किंवा घरोघरी जेन्ना प्रचार जाता तेन्ना काही प्रमाणात ताचो उल्लेख जाता. पूण ज्या पद्दतीन निवडणूक ज्या तडफेन आनी ज्या तीव्रतेन जावपाक जाय तशी निवडणूक आतां अदरवायजूय तशी निवडणुकीचें स्वरूप खूब बदल्लां तशें दिसना. पूण म्हाका दिसता की लोक हे खूब शिक्षीत आनी लोकांक इश्यू कळटा. सो खूब मोठ्यान गोंयांत आवाज करपाची गरज पडटा अशें म्हाका दिसना. लोक शांतपणान सगळें ठरयता. परेश बाब, कितें दिसता? एकंदरच पळयत जाल्यार अशें दिसता न्ही की उमेदवाराची विनेबिलिटी होच ह्या फावटी निकश प्रत्येक राजकीय पक्षान मुखार दवरला आनी त्या प्रमाण उमेदवार उबे केले. जनतेचे प्रश्न जशे राजू बाबान म्हणे किंवा राजन बाबान म्हणे की जनतेचे प्रश्न ताचेर जी भासाभास जावपा जाय आशिल्ली ती अजुनूय एकूण जर प्रचार पळयत जाल्यार ती खंयच जाल्ली दिश्टी पडना. जे राष्ट्रीय मुद्दे आसत किंवा स्थानीक मुद्दे आसत ज्या प्रकर्शान ते येवपा जाय आशिल्ले ते खंय चर्चेन दिसना. आनी गोंयान एक दुर्दैव अशें की गोंयान कशें आसता की जातीपातीचे गणितां किंवा अशे विशय चड ताका प्राधान्य मेळटात. वोटर जे मतदान जे करता न्ही तर तातूंत अशा गोश्टींक चड म्हत्व दिता अशें म्हाका दिसता. प्रश्नां परस मुद्द्यां परस असले फॅक्टर्स जे असतात न्ही बाकीच्यो ज्यो गोश्टी हय ते चड लागता आनी ताचो परिणाम खंय तरी वोटिंगाचेर जायत आसता. हे गोंयचें एक चित्र वेगळें म्हाका आनी ताचे दुश्परिणाम गोंयान खूब भोगले आतां पर्यंत. तुमी जो मुद्दो काडलो की विरोधी पक्ष अपयशी ठरलो, हे जे प्रचारांतलें अपयश आसा
ताजी परिवर्तन निवडणुकीच्या अपयशा भितर जातलें अशें दिसता काय ते प्रचाराचें अपयश राजेन बाब म्हणटा तशें लोक लास्टाक मत मारतना प्रचार कोणी बरो केला हाजे परस खंयची इश्यूचेर आनी ओवरऑल लार्जर पिक्चर बिग पिक्चर पळोवन मतदान करता हांवें तुमकां सांगलें तशें काँग्रेसीन संघटना नाच पूण केन्ना आशिल्ली? आनी एक मोठो फरक आनी एक मोठो प्रश्न तांचो कितें आसता सांग जे कोण लिडर असतात तांकां दुसऱ्यांक कोणाक कन्सल्टच करप नासता हांव जिखून आयलो जाल्यार हांव जाय तसो फुट्टलो जाय ते करतलो म्हज्या हातान सगळी सरकारची सत्तेची सगळी सुत्रां आसपा जाय मागीर हांगचे पळय जे कितें काँग्रेसचे लिडर आहा ते इंडिव्हिज्युअलिस्टीक सामके आत्मकेंद्रीत ताका लागून काँग्रेसीन केन्नाय म्हणटात विकास केलो पण काँग्रेसीन एक राजकीय जे पळय कितें परिवर्तन एक नवें कितें जे पळय कितें राजकीय जे पळय एक वातावरण वारें निर्माण करपाक जाय न्ही तें करूं ना केन्नाच ताका लागून काँग्रेस 24 पण ही जरी गजाल खरी असली तरी अशीच काँग्रेस सदांच उरल्या अशेंच ते सत्तेर आयले आनी अशेंच ते सत्ते भायरूय गेल्या तेन्ना ह्या प्रचाराचो जो परिणाम आसा तो निकालाचेर कितलो जातलो नाही निकालाचेर जावचो ना म्हणून तोच म्हाका भंय दिसता कितें आसता की बीजेपीन आमी सगळ्यांनी पळय मान्य केलें बीजेपी कडेन संघटना आसा आनी आपल्याले पळय जें कितें अपयशां आहा न्ही त्या अपयशां लिपोवपा खातीर वेगळे मार्ग ते काडपाक सामके तरबेज ह्या तुलनेन काँग्रेसी कडेन पळय हे सगळे मुद्दे तांचो मोठो इशू करून समजा पर्रीकार आशिल्लो किंवा बरो कोण लिडर आशिल्लो न्ही जाल्यार तो आतां पयर जे पुती गांवकारान आंदोलन जवळ जवळ फाटीं घेतलें मायनिंगाचें तो ते करपाकूच दिवपाचो न्ही तो तांचे व्यासपिठार वचून ते अक्षरशः अपहरण करून ते इशूचे ते गांवांनी वचून तो लडपाचो आनी ताजो फटको सगळ्या मतदारसंघात बसपाचो इशूंचे अपहरण हो एक बरो शब्द बरें आहा तो अपहरण जें आसा तें करप काँग्रेसीक जमलें ना आनी सेम मुद्दो तें जमलें ना हाजो निकालाचेर कितलो परिणाम जातलो प्रमोद ह्या खातीर हांव एक बरें उदाहरण सांगता 2017ची निवडणूक 2017च्या निवडणुकीच्या वेळार अशें म्हणटाले की काँग्रेसीन प्रचारच करूं ना सो काँग्रेसीचे निवडून कशे येतले उमेदवार निवडून येवपाची शक्यता ना मनोहर पर्रीकर आसा ताका लागून ताचो प्रभाव मोठो आसा आनी बीजेपी सहज आनी सोंपेपणान बीजेपी परत मेजॉरिटी काडटले अशें एक हें आसलें आमी कांय लोक इवन हांगा डिबेट जाल्ली आनी आमी ठासून सांगताले की जरी कांय नासलें तर एंटी इनकम्बन्सी सारको विशय किंवा लोकां मदली नाराजी ही सुप्तपणान मतदानाच्या माध्यमांतल्यान ती भायर येता आनी ती कायम आसता ती खंयच वचना ती कोणी उपस्थित करूं नाजाल्यार न करूं लोक ती आपल्या पद्दतीन ताची नाराजी किंवा ताची जे कितें हें दिवपाक जाय निकाल ते लोक दिता आनी म्हाका दिसता की प्रचार हो एक भाग आसता प्रचार करपाक जाय कारण तातूंतल्यान लोकांक कळटा की कितें कमी आसा कितें चड आसा पूण समजा इवन जालो ना जाल्यार मतदार उदरून म्हणला तशें मतदार इतले सुप्त शाणे आसा की ते निकाल 2017 दिसलें ना 2017 सरकाराच्या विरोधान इतलें वातावरण आशिल्लें की ताजे बरो जर काँग्रेसीन जर फायदो घेतलो काँग्रेस संघटनात्मक ताणें पळय युती केली ना कितलेशे घटकांचे कडेन ह्यो सगळ्यो स्ट्रॅटेजीज न्ही ही बीजेपी स्ट्रॅटेजी बरी करता बीजेपीन ह्या वेळार सुद्दां जे पळय कितें सरकार घडोवपा खातीर जें कितें सगळीं नाडेपेन्नां केली ते संघटनात्मक भाग तो काँग्रेसी कडेन जर आशिल्लो तरी येन्ना काँग्रेस अजुनूय आपल्या घटक पक्षांक बरे तरेन हें दिना तरी सुद्दां राजू बाब ग्रावंड रियलिटी जी आसा न्ही ती मोठ्या प्रमाणात चेंज जायना म्हणजे हांव तुमकां कित्याक उदाहरण सांगलें की त्या वेळार पर्रीकर आसले तुमी उदळ म्हणलें की पर्रीकर असले जाल्यार किंवा नासले जाल्यार असो व्हडलो इशू जायना हे तेच निवडणुकीन दाखोवन दिला की पर्रीकर आसतना सुद्दां बीजेपीक 13चे वयर आंकडो क्रॉस करपाक जालो ना म्हणजे ग्रावंड रियलिटी जी आसा ती रिलेटेड टू मतदार आसा रिलेटेड टू त्या भागांनी आसा आनी इश्यूज आसा लोकांचे इवन ते उपस्थित केले ना तरी सुद्दां लोक आपले लोकांच्या तकले भितर इश्यूज आसात अगदी बरोबर हो जो मुद्दा इंटरेस्टिंग मुद्दो की भाजपा खातीर अशी निवडणूक जंय मनोहर पर्रीकर ना आनी तातूंत भितर लोकांचो एक राग आसा रोश आसा आनी तो खंय तरी ओवरकम करपा खातीर एक शिस्तबद्ध रितीन प्रचार करप त्यो पब्लीक मिटिंग्स घेवप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जावं नितीन गडकरी जावं ह्या सगळ्या लिडरां काडून प्रचार सभा घेवप हे सगळें भाजपान बरें वेवस्थीतपणान केलां पूण अल्टिमेटली ह्या प्रचाराक मनोहर पर्रीकार ना कारण अल्टिमेटली एक प्री पोल जावं किंवा पोस्ट पोल जावं जी एक परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स करपाचे असतात ती करतना तितल्याच प्रभावीपणान भारतीय जनता पक्षाक दिसता काय कमी पडटन दिसता म्हाका अशें दिसता की निवडणूक जी आहा न्ही दोन पातळीचेर आसा एक म्हणजे लोकसभेची आनी एक पोटनिवडणुकीची लोकसभेचे विशय वेगळे आसा मुद्दे वेगळे आसा स्थानीक हाचे विशय प्रत्येक मतदारसंघावर वेगळे आसा मनोहर पर्रीकर ना ही कमी तांची निश्चितपणान भाजपाक जाणवता आसतली पूण जशें राजनान सांगलें की एक संघटनात्मक
मजबूत असो एक पक्ष त्याची बांधणी असलेल्या कारणान ती त्रुटी कितपत जाणवतली हो एक हें आसा. म्हणजे म्हाका दिसना की इतलो फरक तातूंत म्हणजे पर्रीकर ना ह्या फॅक्टराचो इतलो फरक पडत असो. आनी हे बाकीचे जे भायले जे नेते येतात न्ही हे दर प्रत्येक निवडणुकीक ते येतात, तातूंत नवीन कांय ना. स्थानीक कशें आसा की सध्या मुख्यमंत्री जे आसात न्ही तांचे तकलेर ही जबाबदारी आसा की हे सगळ्यांक जिखून हाडप. तांचे राजकीय वजन ताचेर डिपेंड आसा, तांचे सरकारचे स्थैर्य सुद्दां ताचेर डिपेंड आसा. ताका लागून हे सगळ्या फॅक्टरान लोकसभा इलेक्शन सुद्दां ताचे रिजल्ट्स हाचो सुद्दां गोंयच्या स्थैर्याचेर परिणाम निश्चितपणान जातलो. ताका लागून ह्या सगळ्या हातून जर विचार करत जाल्यार म्हाका दिसता की भाजपाक हे खूब प्रतिश्ठेची निवडणूक तुम्ही आसा. कितें म्हणटात की बीजेपी हॅज ट्रायड इट्स बेस्ट. प्रयत्न तांणी केला. हय. आमी अशें म्हणूंक शकना की कोण खंयचोच जिखपा खातीरूच हय, ते हे बरोबर, बट करतात. दे हॅव गिवन देअर बेस्ट. हय, पण तांचे जे शक्य ते ह्या परिस्थितीन जे शक्य आशिल्ले ते तांणी जरूर केला आसतलें. आनी तांचे बेजिकली कशें आहा की प्रचारा पेक्षा म्हणजे जाहीर प्रचारा पेक्षा सुद्दां सायलंट जे बाकी स्ट्रॅटजी जशे अजूबाब म्हणटात ते बूथ लेवल स्ट्रॅटजी ते 50 प्रमुख असतात तांचे की ते सगळे बरे आसा. फक्त कशें आसा की ह्या निकाला उपरांत एकंदर जशी जोडप तोडप हे जे आसा न्ही तातूंत खंय कमी पडटले काय कितें हो एक प्रश्न उरता. कितें दिसता पहिली भारतीय जनता पक्षाची अशी गोंयांतली पहिली निवडणूक जंय मनोहर पर्रीकार नात, कितलो फरक पडटलो? नाही, फरक पळय. हातूंत भितर दोन मोठे धोके भाजपा समोर आसात. एक म्हळ्यार फाटल्या वेळार जवळ जवळ 7 ते 8% एक्सपर्टांचें ओपिनियन आशिल्लें मोदी वेव्हीचो प्रभाव गोंयच्या इलेक्शनाचेर पडिल्लो. गोंय अशें मानतात की पर्रीकार एक 5% प्रभाव घालतात. पर्रीकाराचें जे पळय हें आसा हे एक पॉयंट. दुसरो पॉयंट मोठो बीजेपीच्या समोर कितें आसा की एका अर्दान नरेंद्र सावयकर, दुसऱ्या अर्दान श्रीपाद नायक. सावयकराचे अजून पर्यंत तसो प्रभाव लोकसभेन भितर पडलो ना. आमी जेन्ना कंपेर करतात शांताराम नायका सारको मनीस येदे व्हडलो अभ्यासू ताजे कडेन सतत नांव येतालें काम करतालो तसो प्रभाव घालपाक शकलो ना. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरे तरेन काम करपाक शकलो ना. कारण आमी पळयतात हेजे पळय आदर्श ग्राम म्हणून एक 3 काय 4 मतदारसंघ निवडून काडिल्ले, गांव निवडून काडिल्ले, थंय मिजरेबली फेल्ड. दुसऱ्या अर्दान श्रीपाद नायक हाजी परिस्थिती खूब वायट. म्हणजे श्रीपाद नायकाचो कॅबिनेट मंत्री तो थंयच्यान काडून ताका राज्यमंत्री केलो आनी ताजे मागीर मोदी सरकारानूच ताजें अवमूल्यन केलें. आनी आतां तर पर्रीकार नाशिल्ल्यान ताजें सामकें असहाय अशें पोजिशन दिसता. कारण अशें मानताले की पर्रीकार हांगा चीफ मिनिस्टर जावपाक फक्त म्हणटा ते मंत्री करताले, नाल्यार ताका कडेन कॅलिबर ना. आनी एकल्यान तर काय काल प्रतिक्रिया व्यक्त केली, तुमी गोंयचे एक सरपंच जावपाचो मनशाक केंद्रीय मंत्री करतात. मागीर कितले राजकारणाचे लेवल देंवलो काय म्हणून. सो हे वायट कॅन्डिडेट्स, ह्या वायट कॅन्डिडेटाक घेवन प्रचार करप, तांकां जिखून हाडप म्हणजे एक व्हडले बीजेपी मुखार एक आव्हान. आनी तातूंत भितर ही वायट परिस्थिती. लोकसभेची निवडणूक जी आसता न्ही बेजिकली राष्ट्रीय मुद्द्यांचेर जाता. म्हणजे हे कॅन्डिडेट तांच्या बद्दल कोणाचें कितें मत आसूंक शकता, पूण एक राष्ट्रीय पातळीचेर नेतृत्व कशें बिग पिक्चर ऑल्सो मॅटर्स ते मॅटर करता. आनी निश्चितपणान म्हणजे फक्त जाहीर प्रचारूच न्ही, बाकी आमची जी माध्यमां आसा, पेपर आसात, TV आसात, हातूंतल्यान जे लोकांच्या कानाचेर पडटा ताचो परिणाम पडटा. जे विशय फुडें येतात वेगवेगळे ताचो खंय तरी परिणाम मतदानाचेर जाता. म्हणजे स्थानीक उमेदवार होच घटक उरना भितर, त्या पलीकडचे जे विशय आसा राष्ट्रीय गोंयान भितर सुद्दां लोक आमचें राज्य ल्हान, जवळ फक्त 5 लाख विधानसभा महाराष्ट्रान जी आसा तितले आमगे लोकसभा. सो प्रत्येक मनशाक आनी प्रत्येक सरपंच जे किंवा पंच जो पळय ह्या सगळ्या इलेक्शनान पळय खूब काम करता न्ही, ताका लोकसभेचो सुद्दां मनीस आपल्याला एक्सेसिबल आसचो, आपल्या गांवान काम करचें, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करचें अशें दिसता. ताका लागून गोंयान व्यक्ती हो घटक आसाच. प्रमोद, प्रचाराच्या मुद्द्याचेर परत येता की गोंयांत म्हाका जी ह्या निवडणुकी खास करून जी म्हाका गोश्ट जाणवल्या ती अशी जाणवल्या की लोकसभा निवडणुकीच्या बाबतींत बीजेपीन प्रचारा परस डॅमेज कंट्रोल हो जो एक भाग आसा तो बऱ्यापैकी फोकस डॅमेज कंट्रोलचेर. तांकां आपल्या मुद्द्या परस जी डॅमेज जाल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांनी, वेगवेगळ्या विशयांनी, आनी लोकां मदीं जी एक नेगेटीव एक वेव गेल्या ती करपा खातीर तांच्यांनी पयलो प्रयत्न केलो. तुमच्या लक्षांत येतलें की जेन्ना निवडणूक जाहीर जाल्ली राजू बाब, तेन्ना नरेंद्र सावयकराक दक्षिण गोंयांत अतिशय तीव्र अशें म्हणजे विरोधी अशें वातावरण आसलें. पूण ह्या लोकांनी संघटनेच्या बळाचेर त्या मतदारसंघात वचून थंय लोकांक मेळून आनी सगळ्यांक भितर हाडून भायर हें करून अशें करून तांच्यांनी ती डॅमेज कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. तोच प्रयत्न तांणी उत्तर गोंयांतूय केलो. आनी जी कितली जातली खबर ना, जेन्ना मतदान जातलें तेन्ना कळटलें कितली मतां पडल्या, कितें जालां तें. पूण म्हाका दिसता की तांचो तोच प्रयत्न आशिल्लो. फोकस तांचो तो आशिल्लो. आमकां दिसता मुरगांवां साश्टीन जर कॅथलीक मतां अगेन्स्ट गेली
जाल्यार मुरगांव थंय भरून काडप म्हणून काल तांणी 2-3 जे पळय नगराध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष तांकां भितर हाडले हे स्ट्रॅटेजीज बरी चल्ल्या. राष्ट्रीय स्तराचेर हेच आसा म्हणजे जशें राजनान परफेक्ट सांगलें की खंय त्रुटी आहा न्ही त्यो धापप. पयलीं कशें आशिल्लें की राष्ट्रीय स्तराचेर एकंदर चित्र कशें दिसतालें की नोटबंदी आसत GST आसत ताचो खंय तरी फटको बसता हें चित्र आनी ज्यो स्किम्स डिक्लेअर केल्ल्यो ताचे प्रत्यक्ष रिजल्ट्स हाच्या बद्दल एक लोकां मदीं एक साशंकता आनी एक नाराजी दिसताली. त्या उपरांत बालाकोट जालें समीकरणां बदलली ताच्या फुडल्या टप्प्यान तुमकां अशें दिसलें की एक आक्रमक हिंदुत्वा कडेन खंय तरी साध्वी प्रज्ञा सारकी उमेदवार येता एक पोलरायझेशन येता म्हणजे अशें हें बदलत म्हणजे जशें परिस्थिती जशी दिसता भोवतणची एक एक फेज जशी मतदानाची जाता त्या प्रमाणे प्रचाराची रणनीती बदलता. हातून एक म्हत्वाचो आनी एक मुद्दो कितें जाणा गोंयचो खुबसो आतां खाण प्रश्न हो एक लोक संवेदन पूण ते जाणात की जे सरकार येतले कोणाकूय मत दिवन फायदो ना जे सरकार येतले केंद्रान ते आपल्याच्या सोडोवपाची ताकद आसतली आनी त्या नदरेन पळयत न्ही जाल्यार आतांचे म्हणजे सेकंड मतदान जे पळय दुसरो टप्पो जालो ताजे नंतर एक जे पळय एक्सपर्ट्सांचे पळय जे ओपिनियन आयलां त्या प्रमाण मोदी सरकार मोदीची मोदीची पार्टी हळूहळू फाटल्यान पडटा काय कितें अशे तरेचें वातावरण देशांत निर्माण जालां. हें जर आनीक तीव्रतेन मुखार येत न्ही जाल्यार गोंयान भितर फरक पडूंक शकता मतदानाक. एक मुद्दो उरलो तो सांगता आनी हांव दुसरी गोश्ट आतां जे बायपोल आसा जे पोटनिवडणूक आसा थंय इशू कांयच ना मुद्दम पळया तुमी थंय उमेदवारान कितें केलें पयलीं कितें केलें आनी आतां कितें केलें होच मुद्दो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मुद्दो ना विकासाचो मुद्दो ना ताणें कितें केलां तें ना फुडाफुडीच्या राजकारणाचो मुद्दो तोच मुद्दो आनी तो कसो पक्ष फोडू किंवा तो कसो बेईमान किंवा तो कसो होच विशय घेवन सगळे कडेन निवडणूक चल्ल्या. सो लोकूय आतां अशें विचार करता की काल तो गेल्या उपरांत हो उलयला आज हो गेलो उपरांत तो उलयता. सो लोक आज विचार करता की बाबा हातूंतल्यान नेमकें कितें लोकूय कन्फ्यूज आसा आनी ह्या कन्फ्युजनाच्या हातून लोक एक्झॅक्ट कितें करतले म्हाका मोठो प्रश्न पडला की लोक कितें भुमिका खूब इंटरेस्टेड आमी पळयतात ज्या जाग्यार हांव कालच्या सत्याग्रहा भितर म्हणिल्लें की ज्या जाग्यार पोटनिवडणूको आसात थंय लोकांक 2 EVMाची 2 बटनां दामची पडटलीं. सो ती बटनां दामतना खंयच कोफुसांव जावपाक जायना हो एक सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो. दुसरी गोश्ट राजू बाबांनी सांगली की पक्ष खंय तरी फाटी पडटा काय कितें मोदी फाटी पडटा काय कितें. एक बरे सुहास पळशीकर डॉक्टर सुहास पळशीकर जे राजकीय शास्त्रज्ञ म्हणून जांची वळख आसा तांणी गेल्या 2014च्या वेळार भाकीत केल्लें की मोदीची लाट इतली आसा की पूर्ण मेजॉरिटी घेवन सरकार सत्तेर येतलें. त्या डॉक्टर सुहास पळशीकरान पयर स्टेटमेंट केला एका आपल्या व्याख्यानात की ताचें म्हणणें की आतां पर्यंत हे म्हत्वाचे विशय फुडें येवचे न्ही म्हणून मोदी भरपूर प्रयत्न केले पूण आतां हे आर्थीक विशय किंवा बाकीचे जे अपयशाचे विशय रोजगारीचे विशय हे ज्या पद्दतीन आतां फुडें येवपाक लागल्या फुडले जे टप्पे आसा ते खूब महाराष्ट्र आनी उत्तर प्रदेश थंय BJPक मोठो फटको बसपाचो आहा अशे तरेचें वातावरण दिसता. दक्षिणेक म्हाका एक गजाल सांगात जशी तांणी बाकी कडेन अलायन्स सांबाळपाक तांकां सक्सेस मेळ्ळें तितलेंच अपयश तांकां गोंया भितर आयलें आनी मोगो तांचे कडच्यान पयस गेली. सुदीन ढवळेकर तर सद्या सुदीन ढवळेकर जेन्ना फोन करतात तेन्ना शुर आमी सरदार आम्हाला आयकूं येता पूण तसो तो केन्नाच वागनाशिल्लो. फाटले 2 दीस जाले तो शुर आमी सरदार आम्हाला कशें वागपाक लागला. MG पार्टी कडेन दुसरें आसा कितें शुर आम्हाला सरदार आनी बाकीचे ते कॉलर ट्यून जो आसा त्या कॉलर ट्युना भशेन सुदीन ढवळेकर तरी वागनाशिल्लो. फाटले 2 दिसांची जर बातमी जर ताची पयली सनातनी प्रवृत्ती थंय तातूंत भितर ठासून बसल्या. न्ही पूण म्हाका एक गजाल सांगात हे जे तागे तलवार काडपाचें सामकी सुदिनान तलवार काडून इवन गडकरीचेर सुद्दां तलवार काडल्या तलवार ती फटीची सरकाराचे सपोर्ट काडना कित्याक सरकाराचो पयलीं सपोर्ट काड तो रावलो ते मोदीचे कितें जातलें काय तुमी कितें म्हणटात सुदिनाची तलवार लाकडाची बरोवन घ्या ताणें लेटर तयार दवरला पूण ते मोदी सरकाराचे कितें जातलें ते ठरतलें. सुदिनाची तलवार लाकडाचीच म्हणटा तूं लाकडाची तुमकां हें दिसता सुदिनाची तलवार लाकडाची सद्या भायर काडली. म्हाका कितें दिसता की इवन हांव कांय जेन्ना आमचे कांय मित्र आसा BJPन सुद्दां तांचे कडेन उलयतालो हांव म्हणलें हो असो निर्णय मोगोक ह्या वेळार कडेन काडपाचो हो तुमी असो कसो घेतलो कारण हो निर्णय तसो पॉलिटिकली जर सुद्दां विचार केलो तर डॅमेजींग आसा. कारण कितले एक शिरोड्या खातीर तुमी 4 कडेन तुमकां धोको निर्माण करून दवरला हाचे फाटलें लॉजीक कितें. निवड ही डॅमेज ऑन ग्राउंड जातली जो एक आक्रमक पवित्रो आतां सुदीन बाबांनी घेतला ताची डॅमेज पर्क्युलेट डावन जातली. प्रमोद जावंक शकता हाचें कारण अशें की हांव म्हणटा खूब न्ही समजा
दक्षिण गोंयांत 25,000च मतां जी डायवर्ट जाली एमजेची, 25,000 किंवा 20,000, मोठो फरक पडपाक शकता. उत्तर गोंयांत तर तांचे सायजेबल काही मतदारसंघ ह्या पयलीं कितले तरी वेळा ते निवडून आयल्या, जिखल्या, थंय तांचे जुने मतदार आसा आनी ते कमिटेड अशे मतदार आसा. सो हे समजा विरोधान गेले बीजेपीच्या, तर बीजेपीक ताचो त्रास जावपाक शकता. उदाहरण म्हणून सांगता, फाटल्या वेळार जेन्ना फोंड्या 2017 फोंडेची इलेक्शन पळया तुमी, रवी नायक हे फक्त ह्या फुटी खातीर रवी नायक निवडून आयिल्ले. कारण जी मोगोची मतां जर वांगडा आशिल्ले जाल्यार एकटोच कोण तरी उमेदवार आसपाचो, एकट्याकच मतां पडपाची. 3 कडेन मतां जाल्ल्या कारणान रवी नायक निवडून आयले, तांचो उमेदवार पडलो. आमी मोगोची मतां विचार करतना कसो एक मोगो पक्ष म्हणून आतां पर्यंतचो आमच्या इलेक्शनाचो अनुभव घेवन ताची एक अमको एक सायज बाबा हे मतां असो विचार करता. पूण म्हाका दिसना की ह्या हातून जे राजकीय घडामोडी ज्यो घडल्या, मोगोची एकंदर संभ्रमीत अशी जी स्थिती दिसता, प्रत्येक मतदारसंघान वेगळी भुमिका, राज्य पातळीचेर वेगळी भुमिका. ढवळीकरां फाटल्यान सगळो मोगोचो पारंपारीक मतदार फरफटत वतलो अशें म्हाका दिसना. ह्या निवडणुकींतल्यान ते दृश्टी पडटले. तुम्ही कितें म्हणटात की ताणें कितलें जरी सांगलें म्हणजे कशें की मडकय सारक्या मतदारसंघात ते भारतीय जनता पक्षाक डॅमेज करपाक शकतले का शकची ना? नाही, कांय मतदारसंघात हांचे जे वैयक्तीक प्रभाव जे आसा न्ही, थंय निश्चितपणान मतदार त्यांच्यावर मोगोचे मतदार त्यांच्यावर रावतले. पूण बाकी आमी पारंपारीक मतदार जो विचार करता आनी आतां पर्यंत आमी अशें गृहीत धरून चलता की फाटल्या इलेक्शनात अमके टक्के मोगोची वोट्स आशिल्ली, ती सगळी आतां एंटी बीजेपी वतली अशें म्हाका दिसता. अशें विचार करपाची गरज ना. आनी म्हाका आनीक कितें दिसता की अजून पर्यंत न्ही कांय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची न्ही झाकली मूठ आशिल्ली, विशेषतः सगळ्यांक सांबाळून घेवन. पूण लघु मामलेदाराक काडटकीर एक न्ही फूट पडल्या आनी ती फूट मतदारां भितर पडल्या, एक सामाजीक लेवलाचेर पडल्या. म्हणजे तातूंतल्यान एक मोगोचो एक विचित्र चेहरा जो फक्त ढवळीकार उच्चवर्णीय असो मुखार आयला, ताचो इफेक्ट मडकई जातलो काय दिसता म्हाका. अस्तित्वाची लढाई लढटा आनी ताचो फरक मडकय शिरोडा तर पडटलोच. म्हाका दिसता ते शिरोडा ज्या पद्दतीन पळय दाखयतात, लोक तांचे आसात, बायलो तांचे बोरयेच्यो बायलो मोठ्या प्रमाणात गेल्यो. आमचो भितरलो सर्वे सांगता की ह्यो बायलो मतदान करतना परत एकदा विचार करतल्यो. 2017चेंच उदाहरण दिता, जेन्ना युती नासली, बीजेपी सेपरेट, मोगो सेपरेट, मडकयचें उदाहरण ताणें सांगलें. मडकयतच पळया, ताणें प्रचंड बहुमतान तो निवडून आयला. कितें फरक पडलो ताका? तो उबो रावलो, तो तेच सांगता. उबो रावलो. हांव कितें म्हणटा, आज जेन्ना सुदीन बाब म्हणटा की मोगोच्या मतदारांनी भाजपा आड मतदान करचें म्हणून, तेन्ना कितले टक्के मतदार ताका प्रतिसाद दितले? डेफिनेटली. कशें आसा, आज पार्टी आमी कितेंय म्हणू, वस्तुस्थिती कितें आसा की पार्टी ढवळीकर नेते आसा. हांव पार्टी चलयता अशें म्हणचो ना, कारण तें बरोबर जावचें ना. पण जेन्ना ते पक्षाचे नेते आसा, जेन्ना ते पक्षाची डायरेक्शनां ठरयता किंवा तांची सेंट्रल कमिटी आसा, पक्षाची धोरणां आसा, आनी एकदां पक्षान धोरण घेतलें काय पक्ष बांदील आसा, कार्यकर्ते बांदील आसा, ते मागीर जुने आसूं नाजाल्यार ते नवे आसूं. आतां जो ताजो उपरांतचो दुसरो पक्ष जो आसा जाची बरी इंट्रस्टींग डायनेमीक दिश्टी पडटा तो आम आदमी पक्ष. आनी सावथा भितर तर आम आदमी पार्टी कितें करतली? वेर स्पॉयलर जातली काय कोणाची मतां खातली आनी कोणाची मतां फुट्टली असो प्रभाव आनी अशी परिस्थिती आयल्या. कितें दिसता एल्वीस गोमसाची जर सद्याची परिस्थिती पळयत, एडवांटेज हू? हांव पयर मुद्दाम केजरीवालाचे सभेक मडगांव गेल्लो. हांवें थंय पळयलें जवळ जवळ 1 ते 1,500 लोक लोहया मैदानाचेर आशिल्ले, सगळे कॅथलिक्स. भायरय भितर एक 200 लोक आनी भितर सामके शिस्तीन कदेलां घालून बशिल्ले आनी ताळयो मारताले, रिस्पॉन्स दिताले. केजरीवालान थंय भाशण कितें केलें, बीजेपी येवपा जायना, आपल्या मतदारांक आपल्या मनशा मत दी म्हणना. सो ताका हे सगळी लायन खबर आसा, राजकीय लायन जी पळय देशभर चल्ल्या ती ताका गोंयांत रावपाची आसा. 1 नंबर 2, कॅथलीक समाज हो खूब हुशार. कॅथलीक समाजाक गोंयचे सगळे राग रंग कळटात आनी राजकारणान बदल कशें घडोवन हाडप हें आमी 2017 पळयलां. म्हणजे जेन्ना बीजेपीचे 13 जाले तेन्ना तातूंत भितर कॅथलीक आशिल्ले 7. हो प्रभाव खंय निवडून दिवप, कितले लोक आपल्याला हाडप, कशें प्रभाव घालप, हाची स्ट्रॅटेजी आनी ताचें राजकीय ज्ञान म्हाका दिसता कॅथलीक लोकांक खूब बरें आसा. लोक ताचे सभेक येतले, लोक एल्वीस गोमसाक ना फोडचो ना, लोक कॅथलीक ताका मत दिवचे नात. एल्वीस गोमसाचे हे जे सध्या चर्चा चल्ल्या कितें जातलें अशें दिसता? डॅमेज जातली जाल्यार कोणाक जातली? ह्या पयलीं जेन्ना सावथ गोवा केरकर रावल्ले आमचे भाय, तेन्ना सुद्दां 10-11 मतां ताका पडिल्लीं. एल्वीस गोमस तसो नोन फिगर, काही प्रमाणात एक 10-15 हजार पर्यंत मतां किंवा जी सायजेबल मतां पडूंक शकता. पण म्हाका सद्याच्या परिस्थितींत
ताणें मतां जरी अशी थोडी फोडली तरी निकालाचेर ताचो मोठो परिणाम जातलो अशें म्हाका दिसना. कारण हांव ज्या नदरेन पळयतां किंवा हांव जें पळयतां त्या हातून म्हाका ह्या वेळार तुम्ही म्हणटात लोक आपली मतां फुटपाक दिवची ना. नाही, आम आदमी पक्ष जो आसा न्ही ताची एकंदर वाटचाल जर पळयत जाल्यार हो भाजपचो मतदार न्ही. गेल्या काँग्रेसीचे जशे कॅथलीक वर्ग किंवा हे पूण भाजपाचेर हाचो काय परिणाम जावचो ना. जालो जाल्यार काँग्रेसीक जातलो, पूण कितपत जातलो हाच्या बद्दल म्हाका सुद्दां साशंकता आसा. कारण आम आदमी पक्षाची गोंयांतली जर एकंदर वाटचाल पळयत तर ताका ताची धोरणां एकंदर जर पळयत न्ही खंय तरी स्वताची एक कितें भुमिका ठाम भुमिका आसा अशें म्हाका दिसना. म्हणजे ते वारो येत तशें सूप धरपाचें आनी काँग्रेसीचेर परिणाम जातलो. जाणे 35,000 मतां जर आपान काडली जाल्यार सावथ गोवा, पूण ते आज जर पळयलें तर दिसता 10,000 परस वयर वचनात. दुसरी गजाल कितें तांच्यांनी अजुनूय अलायन्साचें ऑप्शन ओपन दवरलां. पण कितें आसा आतां अलायन्स जाल्यार हांगा जावचें ना, पण ईव्हीएमाचेर बटन उरतलें. हय हय, पण कितें जातलें ताची जी तीव्रता आसा ती कमी जातली. जातलें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता खोलायेन चर्चा जाल्यार ह्यो कार्यावळी आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. पण आमी दर दिसा सांगता तशें मतदान करात पयली गजाल, आनी दुसरी गजाल चिंतून मतदान करात. कारण जनतेंतलो सुजाण कोण ना आनी इशू सगळे तुमकां खबर आसात. आनी परत एकदां जशें आमी काल म्हणिल्लें की ज्या मतदारसंघा भितर 2 EVMs आसात थंय गडबड नाकात, तीय EVM चिंतून करात. इतलेंच मागतान थांबता. तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट पळयत रावात. नमस्कार.